पळय नेमींग ऑफ स्कूल म्हणटा पळय न्ही इट इज द डिसिजन ऑफ गव्हर्मेंट. तरी आसतना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक सजेशन घेतली म्हणल्यार PTA आनी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी ताणें एक जॉयंट रेजोल्युशन घेवन जर खंयच्याय मार्टर्स हुतात्म्याचें नांव जर गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल फक्त गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल हांकां दिवपाचो जर ठराव घेतलो जाल्यार आमी ते गव्हर्मेंटा फुडें मांडपाचो असो एक आमचो विचार आशिल्लो. सो हाका आमी 20 तारीख लास्ट डेट दिल्ली आनी चडशे जे आमचे कडेन ते रेजोल्युशन आयिल्लें आसा तातूंत हांव सांगता की अरावंड 50% स्कुलांनी आमकां नांव चेंज नाका आसा तेच गव्हर्मेंट हायस्कूल त्या गांवाचें नांव अशें आमकां रेजोल्युशन आयिल्लें आसा ऑलमोस्ट अर्दी. 15 डिसेंबर पर्यंत हे फायनलायज जातले गव्हर्मेंट डिसिजन जातलें आनी आमकां आशा आसा की 19 डिसेंबराक नवे स्कुलाचें नांव जर चेंज जावपाचें जालें जाल्यार 19 डिसेंबर पर्यंत लागतलें. 78 गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसा आनी 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा. नवांतली एक 71 स्कुलाचेंच डिसिजन आमी घेवपाचें आसात आनी तें डिसिजन गव्हर्मेंट 15 डिसेंबर पर्यंत घेतलो अशी म्हाका आशा आसा. फायनल डिसिजन गव्हर्मेंटाचें गव्हर्मेंटान फक्त सजेशनां घेतल्या आनी थंय खुबश्या लोकांक आक्षेप आशिल्लो की फ्रिडम फायटर म्हणटकीर ते वॉज डिबेटेबल टर्म. सो आमी आतां डिसिजन कितें घेतलां फक्त हुतात्मा मार्टर्स आसा जे गव्हर्मेंट एप्रूव्ड गॅझेटान आसा तीच नांवां 74 नांवां आमी दिल्या तातूंची चूज करपाची जाय थंयची.